आमी मांडवी न्हंयच्या देगेर आसात. फेरीबोट पॉयंट जो पणजेंतलो एक महत्वाचो पॉयंट आनी आमचे मदीं आसात कांय महत्वाचे लोक जे पणजे आनी गोंयभर जे इलेक्शन चलता ताजो रिव्यू करपाक आमी जमिल्ले आसात. म्हजे बरोबर आसात राजन काकोडकर जे तृणमूल काँग्रेसचे एक स्टार प्रचारक आसात. म्हजे बरोबर आसात सिद्धार्थ कुंकळकार जे पणजेचे आदले आमदार, त्याच भशेन एक भाजपाचे एक स्टार प्रचारक प्रवक्ते. म्हजे बरोबर आसात राजेंद्र देसाय जे दैनीक हेराल्डाचे संपादक आसात, ज्येष्ठ पत्रकार. आनी म्हजे बरोबर आसात आमचे टीव्हीचे संपादक शैलेंद्र मेहता. अशें म्हणटात की 14व्या विधानसभेक जो पळय हाय वोल्टेज प्रचार जाला तो अजून पर्यंतच्या एकूण वेंचणुकेंतलो सगळ्यान व्हडलो, सगळ्यान खडेगांठ असो प्रचार. आनी ताका लागून चड पक्ष, चड उमेदवार आनी एकूण जे पळय वातावरण गोंयांत निर्माण जालें तें निर्माण बाकीच्या विधानसभेन ज्यो व्हडल्यो विधानसभा आसात, ज्यो व्हडलीं राज्यां आसात, थंय सुद्दां अशे तरेचो प्रचार जाला काय कितें हाचे संदर्भात आमकां सगळ्यांक एक दुबाव आसा. इतलेंच न्हय तर ह्या वेळार आमी पळयतात की देशांतले प्रमुख मिडिया, प्रमुख पत्रकार गोंयांत आयले कारण तांकांय दिसलें हाय वोल्टेज गोंयांत चल्ला. येदेशें राज्य, येदेशी विधानसभा आनी येद्याशा राज्या खातीर इतली स्पर्धा, इतली सर्त कित्याक चलची, गोंयाचेर सबंद देशाचें लक्ष कित्याक लागचें आनी नवे पक्षाक सुद्दां गोंय काबीज करचो अशें कित्याक दिसलें. अशे तरेचे खुबशे प्रश्न आमच्या मनान आसात आनीक ताचेर आमी चर्चा करपाचे आसात. आज सकाळीं 7 वरां सावन गोंयांतलें मतदान सुरू जालां आनी आमी आमचे वार्ताहर तुमचे कडेन वेगळे वेळार प्रत्येक वेळार जे कितें गोंयांत घडटा, वेगळे कडेन कितें घडटा ताचो अहवाल आमी तुमचे मुखार दित रावतले. प्रत्यक्ष चित्रण तुमचे मुखार आमी दित रावतले. ताचे आदी ही एक चर्चा आमी करतात. शैलेंद्र, तुका कितें दिसता ह्या विधानसभेचें म्हणल्यार खाशेलेपण म्हणल्यार पयले फावट म्हाका दिसता इतले पक्ष आमच्या भितर आयल्यात. हय, गेल्या फावट आशिल्ले जातून आतां ह्या विधानसभेच्या निवडणुका खातीर चड पक्षाची भर पडल्या. हातूंत प्रामुख्यान म्हणटा ते तृणमूल आणि RG हे दोन फोर्सीस नाशिल्ले. आप गेल्या फावट आशिल्लो पूण आपाचो तितलो प्रभाव गेल्या वेंचणुकेन दिशिल्लो नाशिल्लो. आतां ह्या फावटी 2 पक्ष आयल्यात. त्या भायर लेट एंट्रंट्स म्हणटा ते NCP आनी शिवसेना हांणी आपलें नशीब आजमावपाचें हांगा थारायलां. सो अशे तरेन हे कितलेशेच पक्ष आनी कितलेशेच उमेदवारांची हांगा भाऊ गर्दी चल्ल्या. गेल्या कांय दिसांनी जर आमी पळयत गेल्ले वेंचणूक आनी ह्या वेंचणुका भितर प्रचाराचो खूब फरक आसा. प्रचार व्हडलोसो दिश्टी पडूना. कोरोनाची सावळी ह्या वेंचणुकाचेर आसा आनी देखून लोकांनी आनी उमेदवारांनी एकामेकाच्या भेटीचेर चड भर दिला जाहीर प्रचारा परस. राजन, तूं एक ज्येष्ठ पत्रकार, तूं इतल्यो विधानसभा वेंचणुको पळयल्यात. विधानसभाच न्ही, पंचायत, जिल्हा पंचायत, म्युनिसिपालिटी. ह्या विधानसभा वेंचणुके बद्दल तुका वैशिश्ट्य ह्या वेंचणुकेचें कितें दिसलें? ह्या विधानसभा वेंचणुकेक म्हाका जी सगळ्यांत मोठें जें वैशिश्ट्य दिसलें चुरस. देशांत आतां ज्यो निवडणुको जाता सगळ्याच निवडणुकांत कमी अदीक प्रमाणात चुरस आसता. पूण म्हाका दिसता गोंयांत ह्या वेळार जी चुरस आसा तो कदाचित चुरस म्हणून जर शब्दाचो आमी यूज करतात ताचो फुडलो ट्रेंड आसूं येता. एक्झॅक्टली. कारण प्रत्येक राजकीय पक्षाक दिसता जे नॅशनल हाजेर आपूण फुडें येवपाचो जो प्रयत्न करता, धडपड करता राष्ट्रीय पातळीचेर, तांकां दिसता की गोंयाक एक वेगळो ग्लॅमर आसा, सगळेच बाबतींत आसा. गोंयांत जे ट्रेंड सेट जाता ते राष्ट्रीय पातळीचेर रोखडेच पावता. गोंय ल्हान आशिल्ल्या कारणान तांकां दिसता की कदाचित गोंय काबीज करप सोंपें पडूं येता. आनी एकदां गोंयांत एकदां प्रस्थापीत जालें तर नॅशनल मिडियाचें जें एटेन्शन आसा गोंयचेर तें खंयच्याच ह्या देशांतल्या खंयच्याच प्रदेशांतलें इतलें ना. सो प्रत्येकाक दिसता की हांगच्यान जर सुरवात केली गेल्या निवडणुकीच्या वेळार आम आदमी पक्ष असोच एक धडाक्यान ताणें सुरवात केली. मागीर तांकां कांय यश मेळ्ळें ना हो वेगळो भाग, पूण अशीच केल्ली तांणी. पूण ताका लागून ही निवडणूक आम आदमी पक्षाक हीच आनी थोडीशी प्रचार करपाच्या दृश्टीन म्हणा, लोकां मदीं वचपाच्या दृश्टीन म्हणा सोंपी जाली. तृणमूल काँग्रेस ह्या वेळार आसा जो आतां शैलेंद्र हांणी उल्लेख केलो. सो तांकांय दिसता की बंगालाक जिखल्या उपरांत कदाचित जर गोंयांत आमी मुसंडी मारता जाल्यार आमकां परत नॅशनल लेवलाचेर आमचें प्रस्थापीत जावपाक. राजन, म्हाका तुका एक पत्रकार म्हणून विचारपाचो आसा की ह्या विधानसभेची जी पळय वेगवेगळी चर्चा जाली तातूंत भितर एक मुद्दो आयलो तो असो की हे सगळे जे पळय राजकीय पक्ष आयल्यात ते फकत राजकारणा खातीर आयल्यात काय तांचो गोंयच्या हितसंबंधा कडेन इंट्रस्ट आसा. कारण गोंय म्हणटा येदें व्हडलें एक ब्रँड नेम जाला. सो प्रत्येकाक हांगा दिसता की जमनी घेवच्यो, हांगा दिसता की हांगच्या आर्थीक अर्थकारणात तातूंत भितर आपलो हात घालचो. अशें कितें आसा अशें दिसता तुका? पण तांकां दिसता की ते प्रोफेशनली विचार करता ते कोण कशी समाज सेवा आनी हे पयलीं सारकें आतां कांय उरूना. प्रत्येकाक दिसता की खंय तरी आमी प्रस्थापीत जावपाक जाय आनी प्रस्थापीत जावपाच्या दृश्टीन तांची ती धडपड आसा. म्हाका दिसना
आता फाल्यां उत्तर प्रदेशात गेले जाल्यार राजकीय पक्ष उत्तर प्रदेशाचे जे बेजीक तांचे जे प्रॉब्लेम आसा किंवा इश्यूज आसा ते घेवन वतले, गोंयांत आयले जाल्यार गोंयचे इश्यूज घेवन वतले, तो साहजीक आसा. आणि प्रत्येकाक दिसता की बाबा हे इश्यू घेवन जर आमी फुडें गेले जाल्यार आमकां खूब हांगा चान्स आसा, फुडें वचपाक संदी आसा, म्हणून प्रत्येक जाण धडपड करत आसा. हय सिद्धार्थ बाब, ह्या एज ए प्रमुख गोंयचो पक्ष, गोंयचो सत्ताधारी पक्ष, तुमी 10 वर्सां सत्तेर आसात, हे वेंचणुकीचें वैशिश्ट्य कितें? म्हाका दिसता ह्या वेंचणुकेक खुबशे जाण भायल्यान येवन आपलें नशीब अजमावपाचो एक प्रयत्न जालो. हे TMCची पोस्ट जर करत जाल्यार हांगा हिंदू समाजाची मतां विभागपाक हो तांचोच काल महुआ मोहित्राचो स्टेटमेंट आसा, टायम्स ऑफ इंडिया न्यूजपेपराक इंटरव्यू दिला आनी हिंदू समाजाक फूट घालपाक आमी आयल्या आनी ताका बावडे ते मगो बळी पडले. दुसरो जर पक्ष दिल्लीकार आमचो आप जर पळयत जाल्यार समाजाचेर दुबांगपाक हांगा आयला. खंय तरी एका विशिश्ट समाजाचो मुख्यमंत्री करप आनी दुसऱ्यांक सकयल उडोवप अशें एक प्रकारचें एक राजकारण ते खेळपाक आयल्या. काँग्रेसीची गत तर सांगपाची गरज ना, काल निवडणूक जावचे पयलींच आपली बोली लावपाक तांणी चालू केली. खंय तरी एक स्टिंग ऑपरेशनान ते ओपनली सांगपाक लागले की आपली बोली इतली, आपली बोली इतली. म्हणजे ह्या बॅकग्रावंडाचेर तांणी सगळ्यांनी एक एजेंडा घेवन सगळे पक्ष रिंगणाक उतरल्या, ते म्हणजे भारतीय जनता पक्षाक एकटो उडोवपाचो. पूण ते एक विसरले की भारतीय जनता पक्ष एकटो पडलो ना, भारतीय जनता पक्षा बरोबर गोंयची सगळी जनता उबी रावल्या. एका वटेन सगळे पक्ष आसा तांचो एकूच एजेंडा आसा भारतीय जनता पक्षाक हरोवपाचो, आनी दुसरे वटेन भारतीय जनता पक्ष गोंयकारां बरोबर उबो रावला, गोंयच्या विकासा खातीर, गोंयच्या भवितव्या खातीर एक स्थिर सरकार दिवपाक. आनी अशें राजकारणाचें ह्या 14व्या विधानसभेन चित्र दिसतलें की एक वटेन भाजपा जो गोंयांत एका वेगळ्या पावंड्यार व्हरपाक सोदता, सगळे गोंयकारांक बरोबर घेवन एक स्थिर सरकार दिवपाक, एक डबल इंजीन सरकार दिवपाक, जाका सेंट्रल गव्हर्मेंटाची साथ आसतली, नरेंद्रजी मोदीची साथ आसतली, आनी दुसऱ्या वटेन सगळ्या पक्षांचो एकठांय जावन एकूच एजेंडा म्हणटा तो भाजपाक फाटी काडप, भाजपाक हरोवप, भारतीय जनता पक्षाक हरोवप. म्हाका दिसता ह्या पार्श्वभुमीचेर आमी ही आयचें वोटींग पळयता. म्हाका मातसो हांगा इंटरव्यून जावं जाय की गेल्या फावटूय अशेंच आशिल्लें की भाजप विरुद्ध बाकीचे अशें चित्र आशिल्लें. सो खाशेलपण भाजप विरुद्ध विरोधक अशें जावं शकना, पण भाजपान नवें कितें स्लोगन हाडलें ह्या फावट गेल्या स्लोगना पेक्षा वेगळ्यो, किंवा भाजपान जी रणनिती आपणायल्ली ती कावंटर करपाक घडये आपान एका विशिश्ट जातीचो जो चीफ मिनिस्टरशीप कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला, ह्यो सगळ्यो म्हजे कोतान तरी नव्यो म्हाका नाविन्य दिसता. हाजे भितर हाजेर तुमचें कितें मत आसा? डेफिनेटली म्हणजे तुम्ही उदळ म्हणिल्लें जयंत बाब की हांगा थोडोसो राजन बाबा म्हणलें की गोंय तांकां सगळ्या बाकीच्या पक्षांक ल्हान दिसता, आमी गोंयकार तांकां फक्त एक 15 लाख दिसता, कांय न्ही हे गोंयकार, हांच्या बरोबर खेळपाक इजी, हें एक एक्सपेरिमेंट करून पळोवया. अशे तरेचे गोंया कडेन पळयतना तांचो सगळ्या बाकीच्या पक्षांचो दृश्टिकोन आसता. गोंयकार सुज्ञ आसा, गोंयकार पिशेनी, आमी आमकां आमच्या जिवना कडेन कोणाक खेळवाड करपाक आमी दिवचे ना, आमी कोणाक खेळपाक दिवचे ना, आमी एक्सपेरिमेंट करपाचे बावले न्ही. राजनाक हो प्रश्न कर, सगळे जाण तुझ्या TMCक टार्गेट करतात. तुम्ही पॅरेशुटांतल्यान वयल्यान उडी मारून 1.5 महिने पयलीं गोंयांत पावले, हे तुम्ही मान्य करचेच पडटलें. आनी सगळे म्हणटाले की तुमकां कितें जाय बाबा, गोंया इतले तुमी खंयचे रे गोंया आयल्यात, तर कितें हें नाटक? तृणमुलाक फाटल्या 1.5 म्हयन्यांनी कितें मेळ्ळां तुमकां? कितें बाबा आतां कितें लागपाचें आसा? आनी हाताक लागले जाल्यार ते फुडें उरतले. एक गोष्ट आमी लक्षांत घेवपाक जाय, ह्या विधानसभेचे जे निवडणूक जाता ताची फाटभूंय म्हणल्यार बेरोजगारी, म्हारगाय, इकॉनॉमीक संकट, बेडुकुड्यो आनी कितें कितें लोक जर्जर जाल्यात, लोकांक सुविधा ना, रस्ते खराब, नळ कोरडे आनी इलेक्ट्रिसिटी म्हणल्यार लायट येता वता. अशा परिस्थितीत ही विधानसभेची निवडणूक जाता. गोंयचे जे 11 लाख मतदार आसात, 11 लाख जे मतदार आसात आनी 15 लाख लोक जे आसात ते सगळे जर्जर जाल्ले आसात. आतां ह्या फाटभुंयेचेर लोकांक कितें जाय? लोकांक नाका, तुमकां कितें जाय? आमकां कितें जाय तें मागीर. हांव तुका आमकां विचारता. लोकांक जे जाय तें आमकां जाय. ओके. लोकांक कितें जाय तें हांव सांगता. चल. लोकांक जाय
की तांगेली परिस्थिती सुदारपाक जाय. लोकांक जाय की तांकां दोनच पक्ष किंवा तीनच पक्ष जे आमदार दितात तिकेटी दितात पयशे घेवन पयशे घेनासतना जावंक शकता किंवा आनी कितें हाजे खातीर जे ते दितात तितल्याच हाजेर तांणी भागोवपाचे काय तांकां चड ऑप्शन मेळटले. जितली तांकां ऑप्शन मेळटा तितली तांकां बरें ना, राजेश भाई तू तू ते decide करतले. Why should we talk? ना हांव तशें म्हणना. हांव म्हणटे अशें की आमी आतां एक चर्चा करतात ती अशी ती चर्चा अशी की तुमी गोंयाक गोंयचो तुमकां प्रश्न खबर ना, तुमचे कडेन कार्यकर्ते ना, तुमी पॅरेशूटांतल्यान देंवल्यात आनी हें कितें आनी गोंयान इंट्रस्ट कितें तुमकां हो पयलो हागे जाप दी. हय गोंयचो प्रश्न खबर ना असो न्ही. आमी सगळे सर्वे काडल्यात. आमी सगळे न्यूजपेपरांत जे गेल्ले 5 वर्सां इशू आयल्यात ते सगळे कंपायल केल्यात. तांची सोल्युशनां काडल्यात. हय ती सोल्युशनां लोकां मुखार दवरल्यात. हय. थोडी न्ही. हय आमी मेन 3 सोल्युशनां आनी रेस्ट 10 सोल्युशनां लोकां मुखार दवरल्यात. बारीक बारीक सोल्युशनां आसा ती पूण आमी सगळो कंप्लीट स्टडी केल्लो आसा वो हातूंतल्यान कळटा. कोणे रिपोर्टरान किंवा कोणी अभ्यासकान समज स्टडी केली ह्या आमच्या आश्वासनाची जाल्यार तांकां कळून येतले की आमी तातूंत भितर कितले लक्ष घाल्ले आसा. नाही तुम्ही लक्ष घाला. हांव तें म्हणना. हय. हे सगळे काम करपी पक्ष फाटले 50 वर्सां गोंयान आसात. हांव म्हणटा तुमी पॅरेशूटांतल्यान आयले. आमी पॅरेशूटांतल्यान येवना. आमी 5 म्हयने पयलीं आयले. 5 म्हयन्याक आमी जितलें काम केलां तितल्या बऱ्याचशा पक्षांनी गेल्ली 20 कितें वर्सां केलं कितें करूं केलं तुमी काम? आमी आमच्या भितरली इंटरनल काम केलां. आमचो स्टडी पळोवपाक तुका हांव आमंत्रण दिता. एकदां इलेक्शन जालें तुमी येयात पळयात आमी कितली स्टडी लोकांक केली. भंय दिसता आमी की कितली तुम्ही हें केलें. लोकांक भंय दिसता इलेक्शन जातकीर तुमी तुमची आमी साटली पोटली हांगाच कळटले. आसतले. आमगेले जितले आमी आयले हांगा ते आमी हांगाच आसतले. 2024 आसतले 2027 आसतले आनी फुडें आनी 50 वर्सां आसतले आनी आमी राज्य करतले. हे आमी डेफिनेट सांगू म्हाका शकता. हाजेर राजेन बाबाची रिएक्शन हय, जाय. खरें. कित्याक एक जर्नलिस्ट म्हणून पयलीं खुबशे जर्नलिस्टांक तृणमूलान आपले उठे ओडले. एक जर्नलिस्ट म्हणून तुजें हाजेर कितें मत जे तृणमूलाची एंट्री वा गेले फावट आपाची एंट्री आनी ह्या दोगांय मदीं तुका कितें तफावत आनी कितें सिमिलॅरिटी दिसता? जेन्ना फाटलें इलेक्शन जाल्लें तेन्ना दिल्लीत आपाची चलती आशिल्ली. आपाचें सरकार पूर्ण परत हातूंत मेजॉरिटी आयलें आनी परत आपाकय दिसतालें की आमी पंजाबाक सुरू केल्ले बाकीच्या राज्यांनी सुरू केल्ले ते गोंयांत आयिल्ले आनी ते आपले पद्दतीन काम करताले. आमी पत्रकार आमी ऑब्जर्वर आमी काय टिका एखाद्या पक्षाचेर तशी उघडपणान करूंक शकना किंवा एखाद्या पक्षाची पुताय तशी काडपाक आमी शकना. पण एक सादारण कितें चल्लां ताचेर आमी भाशी करपाक शकता. ह्या वेळार तृणमूल काँग्रेस आसा. गेल्या वेळार हांव एज अ जर्नलिस्ट हांव केजरीवालाक त्या वेळार मेळिल्लो आनी तेन्ना जेन्ना विशय आयलो तेन्ना हांवें सांगलें की तुमी जी हवा तयार केल्या की तुमी जे कितें सांगता किंवा तुमी जी आश्वासनां दिता तुमी जे कितें खुबशे लोकांक गजाली सांगल्या तर तुमकां कितें दिसता कितले येतले काय म्हणून ते म्हणटाले आमी 10-12 तरी येतले. आपणे बरोवन घे इतूय येवचो ना अशा खातीर की आमी जमीर आसा. सो ह्या वेळार तृणमूल काँग्रेस आसा. हांव टिका करना कारण प्रत्येक पक्षाक घेवपाचो वाडपाचो राज्य करपाचो आनी लोकांचे लोकशायेन आसा. हिताचो विचार करपाचो अधिकार आसा. तृणमूल काँग्रेसाकय आसा. तृणमूल काँग्रेसान बंगाल जिखल्या. फाटल्या वेळार आपण दिल्ली जिखली जशें हांवें तुमकां सांगलां. ह्या वेळार कदाचित तांकां हिंगा वाडोवपाचें आसा. ते आयल्यात आनी विशयाचो अभ्यास केला. एक गोश्ट हांव तुमकां सांगता की राजकीय पक्ष जशे एकामेकाचेर टिका टिप्पणी किंवा बाकीच्यो गजाली करतात. आमी पत्रकारांनी ह्या गजाली कडेन एक भविश्याचो वेध घेवनूच म्हाका दिसता पळोवपाक जाय. कारण जे बंगालात तेन्ना सुरवात केल्ली ममता बॅनर्जी तेन्ना तिची खूब टिंगल जाल्ली. कारण थंय दावे खूब जोरदार प्रभावी आशिल्ले. काँग्रेसचो प्रभाव मोठ्या प्रमाणात आशिल्लो आनी ममता जेन्ना त्यो थंय देंवल्यो तेन्ना तांचेर अशी टिका जाल्ली की ही सत्ता ग्रहण करपाक आयल्या की लोकांचे विशय ध्यान घेवचे ना. पण उपरांत तिणें 2018 सिद्ध करून दाखयलें की लोक तिच्या बरोबर आसा. तिने फाटल्या इलेक्शनाक जे कितें दाखयलां भारतीय जनता पक्षाचो येदो व्हडलो वारू तिणें सामको हाडायलो हें एक व्हडलें तिजें कर्तृत्व हें मान्य. पूण हांव कितें म्हणटा ताजे खातीर ती फाटल्या 50 वर्सां पश्चिम बंगालच्या राजकारणान आसा. ती रस्त्यार रावन काम करता. तिका हांवें पळयलें आज न्ही
तिका हांवें पळयल्या जवळ जवळ हांव सुनापरांत नासतना म्हाका याद हांव थंय गेल्लो ती जो रस्त्यावेलो तो काम आमची गोंयची संपादक थंय गेल्ले एका रस्त्यार ती कशी झुजता एक 30 वर्सां पयलींची गजाल युथ काँग्रेसाचे Exactly. So- खूप मोठे काम केला बरोबर सो हांव तें म्हणटा गोंयान भितर फाटले कांय काळान आशिल्ले पक्ष आनी हे दोन पक्ष एक आयलो तृणमूल दुसरो आहा आम आदमी पार्टी गोंयान एक नवो पार्टी तयार जाली ती रेव्होल्युशनरी गोवन ह्या सगळ्या हातून भितर जय महाभारत पार्टी हेमंत खरे जय बाबर संभाजी ब्रिगेड संभाजी ब्रिगेड सो हे सगळे पक्षाक लागून वातावरण बदललें वातावरण म्हणजे हांव जशें सुरवातीक ते सांगिल्लें हय. इलेक्शन हें करता पण की चुरस वाडल्या चुरस मोठ्या प्रमाणात वाडल्या आणि मतदारा कडेन लोकांचे वचप हें वाडलें म्हणजे राजकीय हय. पक्ष परत परत वाडलें ताका लागून ताकाय थोडेशें म्हत्व आयलें राजन स्वाभाविक तूं एक पत्रकार म्हणटा विचारपाक जाय चुरस आमी पळय जेन्ना वाडली म्हणटात तेन्ना सगळे राजकीय पक्ष सगळी आयुधां सगळी शक्ती सगळं मॅन पॉवर टू थैली हे सगळे घेऊन देवले अंदाज आम्ही एक काल अंदाज व्यक्त केला जवळ 200 कोटी ह्या वेंचणुकेचेर खर्च जाला म्हणून तुजे कितें अनुभव चड आसतलो म्हाका दिसता की एक तर एका तरी पक्षान 100 कोटी खर्च केला आसतलो हांव तें नांव घेना कारण हें नाका कळ्ळें तुका पण जनरली भाजपाचे बजेट कितें आसतलें तुमच्या मतान मोरलेस ना ह्या विशयाचेर म्हजे मतान एका उमेदवारान म्हणजे भारतीय जनता पक्ष किंवा काँग्रेस जावं जे प्रबळ आहात तांणी 7 ते 8 कोटी खर्च केला अशें म्हणटात आणि आनीक चड जांचे कडेन स्वताची पळय पयशांची ताकद ताणें 10 कोटी मेरेन खर्च केला म्हाका जर तुमी विचारशा एक गजाल हांव सांगपाक शकतलो खंयचे पर्टिक्युलर पक्षाचें नांव घेना इन्व्हेस्टमेंट म्हणून हे लोक करतात. मोठ्या प्रमाणात पयशे मोडपाक लागतात ताचे रिटर्न्स तांकां कितें मेळटलें हे निवडणुकीत मेळटा अशें जालें ना कारण पळय न्ही तूं एक जर खंयचेय तुका बरें मंत्रीपद ताकीचे मेळ्ळें जाल्यार दिसता की 80 ते 100 कोटी सहज करतात आनी तांकां 7 कोटी 8 कोटी म्हळ्यार कांय न्ही बरें केदो व्हडलो परतावो इन्व्हेस्टमेंटाची तूं इकॉनॉमिस्ट तुका अशें खंयचे खंयचे वेवसायान जाता तूं फक्त 8 कोटी घाल आनी तुका जर समजा तूं जर रुलिंगान पावलो जाल्यार तुका एक 100 कोटी मेळ्ळे ना जाल्यार तूं एक 25 कोटी तरी कशें तरी तूं आमदार आशिल्लो सिद्धार्थ हांव 2 ना आमदार आसा हय. आणि 2 ना निवडून आयल्या आणि तुम्ही जे कोटीची जी वल्गना करता पळय तातूंत कांय तथ्य ना म्हणजे म्हजी परिस्थिती म्हाका खबर आसा कशें आसा दुरून दोंगर साजरे म्हणून आमकां जाणटेल्यांनी एक म्हण दिल्या दॅट इज एप्टली ती म्हणजे तुमकां ते दोंगर व्हडले दिसता आमकां ते दोंगरार वचा म्हणसर आमची जी धमशाक धमशाक जी जाता पळय, दॅट इज ट्रू की इट्स नॉट अ इजी गेम इट इज नॉट इवन इजी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट गेम 10 कामां करतकीर 11व्या कडल्यान ज्यो गाळयो खावच्यो पडटा सामकें त्यो इट इज इवन मोर वर्स म्हाका दिसता एक राजन बाबान तो स्टेटमेंट केलो की जर जाला बी म्हणून राजन बाबाचे म्हाका दिसता अजून मन कलकत्त्याक आसा अजून मन दिल्ली बरोबर आसा म्हणजे जे कलकत्त्याचे वेस्ट बेंगालाचे 9 डिस्ट्रिक्ट बिलो पॉवर्टी लायन आसा उरिल्ल्या 10तले 6 एट पॉवर्टी लायन आसा थंय जनता त्रासान आसा हांगा हिंदू समाजाक ते डिवायड करपाक आयल्या तांचीच नेती सांगता थंय तांणी ऑलरेडी सगळे काबार केले आमी पोस्ट पॉल व्हायलन्स पळयलो म्हणजे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे ना पण तुमकां फायदो जालो म्हणटात कारण म्हाका आतां एक म्हजे कडेन नितीन गडकरीचो एक स्टेटमेंट आसा नितीन गडकरी म्हणटा आमकां बऱ्या पडना कारण ह्या वेळार तृणमूल आयला आप आयला हे डिवायड करून काँग्रेसीक डिवायड करून एक आपलो सायड फायदो. म्हणटा क्रिस्तांव डिवायड करपाक दुसरी सायड म्हणटा हिंदू divide म्हाका दिसता एक पॉयंट आमी गोवा मैत्र म्हणटात गोवा मैत्र- गोवा मैत्र कितें? राजन बाब, अरे तो गडकरी सांगता तो गडकरी सांग तुझ्या गडकरी चड सरकारी चड हे आसतले डेमोक्रेसी गडकरी कडेन चड इन्फॉर्मेशन आसतले गडकरी खरें आसपाक जाय न्ही तूं करपाक जाय तुमचीच नेती म्हणटा तुम्ही म्हणजे हांगा म्हाका दिसता की तूं तांच्या नेत्याचेर चड विश्वास दवरता आणि तो तुमच्या नेत्याचेर चड विश्वास दवरता. हांव तांच्या जाचे कडेन नेत्याचेर data विश्वास आसा, दवरना government data. म्हणून जे पेपरान जे आयला तिने स्वतः जाऊन स्टेटमेंट दिला की तृणमूल काँग्रेस ही MGच्या मार्फत हिंदू समाजाक फूट घालपाक आयल्या हे तांचो स्टेटमेंट म्हजो स्टेटमेंट न्ही हांव तांच्या नेत्याचेर विश्वासय दवरना पूण कितें आसा पेपरान आयल्यार वाचचें पडटा म्हणून हांव म्हणटा म्हणजे कितें म्हणलें हांव गडकरीचेर हें दवरना आनी तांचो नेतो म्हणून दवरना तो सरकारा भितर आसा आनी ताचे कडेन डेटा अवेलेबल आसता ती आनी दुसरी खंयच्या पक्षा कडेन ना ताका लागून हांव चड
विश्वास दवरता गडकरीचेर कित्याक ताका डेटा आसा अरे पण तुका फाट पण उलोवंक तू- अरे शकता. पण तू ते सगळे बरोबर आसा पूण गडकरी म्हणटा कितें की तुमी आयल्यात ते फूट घालपाक कित्याक फूट घालपा आयल्यात मतांनी भितर मत खंयची तरी फोडटलेच दी आमी खंयची तरी मत घेतल्यात दी आमी एक्झॅक्टली फक्त इतलेंच. एक्झॅक्टली फक्त एक्झॅक्टली इतलेंच आमी पॅन गोवा प्रेझेंट आसात आमी आप आयले तेन्ना फक्त सालसेती वचून क्रिस्तांव फोडटाले तशें फोडनात आमगे हिंदूय आसात क्रिस्तांव आसात बीजेपी म्हणटा आमी हिंदूची मत फोडटात काँग्रेस म्हणटा आमी क्रिस्तांवां मत फोडटात विच इज फॉल्स आता न्ही दुसरें आदी एक हाणी सांगिल्ले त्या प्रमाणे हांव सांगता आमी लास्ट मोमेंटाचेर आयले आतां आमी खंय पावतले काँग्रेस गोंया आयली 1963 1972 तांगेलो पयलो आमदार तोय दमणच्यान आतां दमण गोंयांत ना पयलो आमदार 1967 15 वर्सां बीजेपी गोंयांत आयली म्हळ्यार पयलीं आशिल्ली 84 तांगे पयलो आमदार 94 10 वर्सां आप आयली हांगा 1913 हांव हाडल्या 2013 आज 2012 आसा एकूय आमदार ना ही जी 9 वर्सां तांगे 10 वर्सां आनी काँग्रेसीची 15 आमगे 5 महिने ताज्याहून बरें आसतले नाही म्हाका सांग ना हाजो अर्थ राजन बाब अशें तुम्ही म्हणटा की तुम्ही हांगा आयल्या आनी फुडले एक 10 वर्सांचो विचार करून आयज आमी ओके हॉर्डिंग बिडिंग लायली गोंयकारांक थोडेशे फटयले 1-2% 1.5% मतांय पडटली म्हणून आमी एक फुडले एक 2032 2035 बी आमदार पळया इन अ लायटर वेन तुका म्हाका विचारना ताणें म्हणलां ते एब्सोल्युटली ताज्या थिंकिंगांतल्यान करेक्ट हांव इंटरप्रेट करता ना इंटरप्रेट तुका तूं इंटरप्रेट मुगे हातूंत भितर घालनाका हांवें म्हणलां की तुमी 10 मार्चा पळयात आमचे डेफिनेटली 2 ते 3 आमदार किंवा मॅक्सिमम 5 आसूं शकतात अशें ना, म्हणलां. राजन त्या बरोबर भायर आमी फर्स्ट टायम येवन 5 म्हयन्याक एका गोंयच्या मेजर पक्षा कडेन अलायन्स केला ज्या कडेन करपाक तांगे सामके अशें त्या उबीची आमी करून तांकां सामके फडाम सकल उडयल्यात. एक्चुअली एमजी बरोबर अलायन्स हे काँग्रेसीक मदत करता आमची पेक्षा जास्त कित्याक जंय एमजीचे कॅन्डिडेट आसात थंय आमचो कांय कॅन्डिडेट ना काँग्रेसीचो आसा ताका बेनिफीट जाता तो म्हणटा त्या प्रमाणे नवा मैत्र झाली आता राजन बाबूय म्हणता हिंदू मत फोडतो तूं म्हणटा त्या प्रमाणे म्हणटा तुम्हीच म्हणले आता ना हेजेर तुम्ही म्हाका एक हाजेर विचारता हिंदू मतां आनी हाजेर की तुमचो दावो आसा की फॉर एक्झाम्पल साश्टी हो कॅथलीक बहुल थंय तुमची मत तुमकां लोकांची मतां नाका हिंदू मतां फोडटा म्हणटा तेन्ना हांव म्हणना महुआ मैत्र तांचीच जी नेती आसा तीच म्हणटा हांव म्हणना हांव आमचे ह्या फावटी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन इलेक्शन्स ह्या 14व्या असेंब्लीक भारतीय जनता पक्ष 40च्या 40 सीट लढटा अशें केन्नाच जावं नासलें आमी 32 पर्यंत वताले आमी ह्या फावटी 66 न्ही सगळ्या गोंयच्या भागान आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा 66कूय आमकां मताधिक्य आमकां बरें मेळटलें सीटूय येतले हांव पूर्ण खात्री दिवन सांगता म्हणजे हाचो अर्थ आमी खंयच्याच समाजा खातीर आमी खंयच्याच जाती खातीर हें आमी काम करना जे गोंयचे गेल्या 10 वर्सांचो आनी ताज्या पयलींचो मनोहरबाईचे 2000 ते 2005चो जर आमी विकास पळयलो जाल्यार तो सगळ्या सेक्टरांक सगळ्या समाजाक लागला आमी DSA स्कीम दितना हो जाणटो हिंदू तो जाणटो आनी कोण अशें म्हणूं ना आमी सरसकट सगळ्यांक दिल्या 66क म्हाका दिसता मॅक्झिमम पावला बार्देजाकूय पावला 70रीकूय पावला बिचोलेक पावला काणकोण पावला सांग्यार पावला सगळ्या तालुक्यांनी स्प्रेड आमचो सिद्धार्थ बाब जेन्ना लाडली लक्ष्मी मेळ्ळ्या 1 लाख तेन्ना आमी खंयचो धर्म आनी जात पळोवना आमी सगळ्यांक दिल्या सगळ्या गोंयकारांक दिल्या एलिजिबल गोंयकार सगळ्यांक सिद्धार्थ बाब म्हाका एक सांग ह्या इलेक्शनाक मुद्दे आसात अशें दिसता तुमी खंयचो एक तुमचो इलेक्शनाचो मुद्दो आमी खंयचो मुद्दो घेवन वता लोकां फुडें आमचे 10 वर्साचे स्थिर सरकार जे आमी दिलां म्हणजे जर आमी पयलींचे सरकारां पळयत जाल्यार कालच आमी एक डिबेटीन आशिल्लो उदकाची बाटली हाड. गोंयांक मातसो जर टॉयलेटीन गेलो भायर येतकीर तो मुख्यमंत्री उरतलो काय हाची गॅरंटी बरोबर, शास्त्री आमी मनोहरबाईच्या मार्फत दाखले असल्या बरें नाल्यार पार्सेकर व्हडलें सराच्या मार्फत
आणि दोतोर प्रमोद सावंताच्या मार्फत एक स्थिर सरकार दिले, स्टेबल सरकार दिले. मी उदो सांगतालो हय. की आमचे पयलींच्या काळात हय. हे मुख्यमंत्री जर उदपाक पसून जर गेलो हय. भायर येतना तो उरतलो काय नाजी शाश्वती नाशिल्ली, नाशिल्ली. अशें कंडिशन आशिल्लें. सारके त्या हातून आम्ही एक स्टेबल गव्हर्नमेंट दिले, बरोबर. एक गोंयांक विकासाची दिशा दसली. म्हज्या पर्सनल हांव लायफान सांगता, म्हजी कर्मभूमी वेर्णा. हय. हांव पणजेच्यान वेर्णा वचपाक म्हाका वरभर लागतालें, वरभर वचपाक वरभर येवपाक. आनी हांव नॉर्मली तो पीक आवर एवॉयड करतालो, तरी पूण आयज हांव थंय 25 मिनटान पावता. म्हणजे म्हज्याच आयुश्यान म्हाका दिसाची 1 वर म्हाका म्हज्या फॅमिली, फ्रेंड्स, म्हज्या पॉलिटिकल पार्टीक लागून म्हाका स्पेंड करपाक मेळटा. हो म्हजो पर्सनल आयुश्यान घडिल्लो बदल आसा. ना पूण सिद्धार्थ बाब तुमचेर आनीकय एक आरोप जाता असो, जंय 2 पूल आहा तुमी थंय 3 पूल बांदतात. जंय एक रस्तो करपाचे आहा तुमी एलिवेटेड बांदतात. जंय 5,000 कोटी लागतात थंय तुमी 20,000 म्हणटात. एलिवेटेड करपाक ही लोकांची मागणी. खंय मागणी आता परवरी एलिवेटेड करपाक दिना, बंद पडला रस्तो. नाही, परवरी करपाक दिना लोक न्ही. हय, न्ही हांव तेच म्हणटा लोकांची मागणी कशी, कारण आमी शिरदोना एलिवेटेड बांदलो. तो कारण लोक ऑपोज करताले. नाही, लोक म्हणजे सकल ते एक्सिडेंट प्रोन जंक्शन जाल्ले. आमी आतां नावेली तेवटेन थोडोसो एलिवेटेड करता कित्याक लोकांची मागणी आसा आणि जेन्युइनली देर इज अ स्टडी गोईंग ऑन. सो ज्या जाग्यार जो प्रकल्प जाय तोच प्रकल्प भारतीय जनता पक्षान हाडला. दीज आर ऑल ऑडिटेबल प्रकल्प. हे सगळे पब्लीक स्पियरान प्रकल्प आसा, हांवें लिपून दवरिल्ले ना. राजेंद्र, ना, म्हाका सिद्धार्थ बाब- डबल इंजिन सरकार आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना हाज्याय पयलीं डबल इंजिन सरकार आशिल्ली. म्हणजे काँग्रेसी सरकार हांगा म्हाका दिसता कितलीशींच वर्सां आशिल्ली. सेंटराकूय काँग्रेसी सरकार आशिल्लें. सोनियाजी गांधी हांगा सुटयो मनोवपाक येता. ऑफकोर्स अतिथी देवो भव, हांव केन्नाच म्हणजे तिका पांय पडून हांव स्वागत करता, तिणें येवचेंच हांगा गोंयांत. पूण केन्नाच काँग्रेसी कडल्यान तो मोग आयलो ना गोंयांत. म्हणजे आयज चिदंबरम फायनान्स मिनिस्टर हांगा काँग्रेसीचो प्रभारी, ताणें ओपनली सांगचें की आपण एक कितले 1,000 कोटी सँक्शन केले, हो प्रोजेक्ट हाडलो. सिद्धार्थ बाब, आमकां एक प्रोजेक्ट दिलो. आमच्या वांगडा हांगा काँग्रेसीचो प्रतिनिधी ना, ना, आमी आमी काँग्रेसीचे येतलो, घेवंक येतलो. शकना. पण म्हाका येतलो. ताजे कडेन आमी विचारया. पण म्हाका आनी एक हांगा प्रश्न विचारपाक जाय. तो म्हणजे प्रश्न म्हणजे एक ऑब्जर्वेशन. आमी जेन्ना गांवांनी सर्वे केलो आनी जेन्ना लोक मत दिवपाक भायर सरतात, लोकांच्यो कांय अपेक्षा असतात. जनरली आमकां जाणवलें की प्रत्येक गांवांत खंय वतात थंय अपेक्षा कितें, गव्हर्मेंट जॉब. अपेक्षा कितें, डेव्हलपमेंट. नाव डेव्हलपमेंट हो एक सो वेग वर्ड सामको. डेव्हलपमेंटा भितर कितेंय येता. बट कोणेच अशें चिंतलें ना. कोणेच लोकांनी आमकां खूब कमी लोकांनी सांगलें की आमकां अशे आमदार जाय ते गोंयच्या बद्दल बरे लेजिस्लेशन हाडटले, बरे कायदे हाडटले, लोकांच्या फायद्या खातीर अशी बिलां हाडटले आनी तातूंतल्यान लोकांचें कल्याण करतले. सो लोकां भितरूय हो अवेरनेस ना. फक्त विनेबिलिटीचो आमदार निवडून येवं शकता, आपल्याली कामां करता ताका दिवप. आतां पॉलिटिकल पार्टी म्हणून तुमचो एक रोल आसा काय ना की ह्या लोकांक वचून समजोवप तुम्ही मत कित्याक लागून दितात. डेफिनेटली आमी जेन्ना इवन कॅन्डिडेट सिलेक्ट केले, फायनली कशें आसा, एसेंब्लीक 21 आंकडो कोणेंय जंय गव्हर्मेंट करपाक पार पडटा, ताका लागून 21 आमदार हाडचे पडटा. सो खंय तरी लोकां कडल्यान, पॉलिटिकल पार्टी कडल्यान, दोगांय कडल्यान अपेक्षा आसता की एक बरें सरकार गोंयच्या फुडारा खातीर दिवचें. आनी भारतीय जनता पक्षाक एक आसा की भारतीय जनता पक्षाचो जो आमदार आसता तो पक्षाच्या शिस्ती प्रमाणे वागता, पक्षाच्या शिस्ती भितरच वागता. ही आमची खासियत आसा. म्हाका तशें जाल्यार म्हाका होच प्रश्न राजेंद्र बाबाक विचारपाचो. एक पत्रकार म्हणून तुजें ऑब्जर्वेशन, राजकीय पक्षाचें कर्तव्य काय न्हय की लोकांक समजप, लोकां मदीं अवेरनेस हाडप, तुमी नेमके मत कित्याक लागून दितात आनी हातूंत खंयचो पक्ष करता हें काम. बरोबर आसा. आतां लोकांक विचारपाचे दीस कांय उरूना. लोकांक जो रिजल्ट दिला त्या बद्दल तो सांगून मतां मागपाचे सद्या दीस आसा. म्हणजे आतां थंय टायम सोंपिल्लो आसा. आतां फक्त आतां लोक जज करतले की कोणें कितें दिलां. सिद्धार्थ बाबान सांगलां तांच्या सरकारान गोंया खातीर कितें कितें केलां, गोंयचे कितले गांभिर्यान ते विचार करतात. लोक चिंततले की तांच्या पक्षान कितें दिलां किंवा काँग्रेस कितें करूंक शकता किंवा ह्या पयलीं काँग्रेसीन कितें दिलां किंवा तृणमूल काँग्रेस आसा ते भविश्यांत कितें दिवपाक शकता. आतां सगळो जो विचार आसा तो लोक मी फेरीबोट वर आहे तिकडे फेरीबोट वर शूटिंग चालू. फेरीबोट सिद्धार्थ बाबाचे हे मागून हय डबल इंजीन असो एक पयर म्हाका कोणें दिल्लीच्यान फोन केल्लो. ते विचारताले की डबल इंजीन सरकार कारणान गोंयांत एडवांटेज कितली आसा. हांवें सांगलें एक्चुली एडवांटेज आशिल्ली तांकां, खूब मोठी एडवांटेज आशिल्ली. कारण गोंयांत पूर आयलो, डबल इंजीन
तातूंतल्यान केंद्रांतल्यान व्हडलेशे जशी अपेक्षा आशिल्ली लोकांची कांय तशें व्हडलें कांय मेळ्ळें. कोरोनाची महामारी सुरू आशिल्ली, हांव कोरोनाचो आजाराचेर उलयना, कोरोनाचे इफेक्ट जे आशिल्ले ते इफेक्ट तातूंत लोकांची खूब वाताहत जाली. थंय लोकांक मदत करपाक म्हणजे एक्स्ट्रा हांव म्हणटा, नॉर्मल मदत ही जाता, नॉर्मल मदत ही केल्या, पण एक हाज्या भायर वचून जी मदत करपाक शक्य आशिल्ली ती मदत व्हडलीशी जाली ना. बाकीचे आमी आतां जो हायवेचो विशय उलयता, गजाल खरी आसा की हायवेक लागून जो आतां सुपर एक्सप्रेस हे जाला ताका लागून लोकांचे त्रास खूब वाडले. आमी आतां थंय मडगांव वता आसतना म्हज्या लक्षांत आयलें की तुमकां जे एक सादारण एक वर लागताले पळय ते पावून तासान तुमी आतां मडगांव इजी पावता, ही बरी गजाल आसा. पण तितल्याचेर जावचें ना. गांवांत गेल्या उपरांत लोकांक सांगचें पडटलें की आमी तुमच्या खातीर अमकें केलां. लाडली लक्ष्मी ती आतां ह्यो स्किमी फाटी पडल्यो किंवा DSS ही बरी स्कीम, ती तशें आतां इतिहास सांगपाचें काय तशें हें उरूना. बाबा नव्यान कितें दिलें हें सांगचें पडटलें आनी तें सांगल्या उपरांत लोकांक तें कितलें पडटलें. राजन बाब, हातून भितर मिडियाचो रोल येता. शैलेन बाबान जे सांगलें की एक लेजिस्लेचराचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे खरीच तुमचे कडेन कळकळी, तुम्ही सगळे सिनियर हांगा मिडिया पर्सन्स आसा आनी एक मला काजन्यान एक विनंती करता की खंय तरी मिडिया हॅज टू प्ले अ व्हेरी बीग रोल. बिकॉज खंय कितें आसा की सामान्य मनशाचो एक मिडियाचेर विश्वास आसा. कितेंय सांगा तुम्ही जेन्ना राजू नायक स्टेटमेंट करता, राजेंद्र बाब, शैलेन बाब स्टेटमेंट करता, आमी खंय तरी एक बरो पेजाद स्टेटमेंट म्हणूनच तो आयकता, विश्वास दवरता. विश्वास आसा, सामान्य मनशाचो विश्वास आसाच. सो यू हॅव टू प्ले अ व्हेरी स्टेलर रोल. म्हणजे तुम्ही बरो व्हडलो की आतां इलेक्शन फाल्यां जातलें, पूण अशी इलेक्शनां येत आसतलीं, हाज्या फुडें आमी म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी मेळून आनी यू हॅव टू टेक अ लीड इन. राजन, हांव तुका तो म्हणटालो, शैलेंद्रान जो प्रश्न केलो, मुद्दे उपस्थित केले ना राजकीय पक्षांनी म्हणून. मुद्दे उपस्थित करपाचे राजकीय पक्ष आपल्याक सोयीचे प्रमाण भुमिका घेतले, सोयीचे प्रमाण वागतले. इतलेंच न्हय तर आमी विधानसभेन पळयतात सगळे एकठांय जावन लोकां फटयतात. आमी हें पळयलें न्ही, सगळे कडेन एक लॉबीज तयार जातात. ते लॉबी लोकांचे इंट्रस्ट पळयनात, उद्योगपती इंट्रस्ट पळयतात. गोंयांत तर मायनींग, टुरिजम इंडस्ट्री, टॅक्सीवाले हांची लॉबी तयार जाल्यात विधानसभेत. अशे परिस्थितींत हांव तुका म्हणन, गोंयचो प्रेस, गोंयचो मिडिया जो पळय आहा ताणें योग्य मुद्दे ह्या वेंचणुकेंत मांडले अशें तुका दिसता? म्हाका अजुनूय दिसता, हय. पत्रकार आसूं किंवा मिडियाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह हय. म्हणून म्हाका अजुनूय जाणवता की मिडिया सुद्धा खूप कमी पडटा किंवा कमी पडल्या. हय. लोकांक काही गोष्टी समजून सांगपाक, की लोकांक काही गोष्टी लोकां मेरेन व्हरपाक किंवा ती जशी आसा तशी व्हरपाक. आमच्यो खुबश्यो गोष्टी काही वेळा आमी सारक्यो सांगपाचोय काही वेळा प्रयत्न करता, काही वेळा आमचे कडल्यान हें जाता, निश्चित जाता. ना पूण सगळे मिडिया न्ही हा राजन. हांव तुका ताजे फुडलें हांव सांगू, म्हजे कोतान तर गोंयचो प्रेस इतलो आक्रमक आनी विजिलंट की इट्स अ व्हेरी कॉम्पिटेटिव्ह फील्ड. ताका लागून एकलो काय न्यूज धापपाचो तर प्रश्नच येना. तसो म्हाका विचारशा तसो जुडिशियसय आसा. हय. म्हाका दिसता की एक सिस्टमॅटीक जे हें जावपाक जाय तो थंय आमी खंय तरी ना म्हणल्यार आमी थोडेशे कमी आसा. आणि कन्सिडरिंग दॅट आम्ही हायली एज्युकेटेड स्टेट. आणि एक गजाल म्हाका हें आसा की तशे बाकीचे म्हाका खबर ना, बाकीचे स्टेटी कडल्यान खूब कंप्लेन येता ते खूब आसा. गोंयांत गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर मिडियाक तशें म्हाका दिसता की खूब मोठें चपण आसा. आतां प्रत्येकाची अपेक्षा आसता की खंय तरी पत्रकारांनी आमच्या मनानुसार किंवा आमच्या मतानुसार वचचें. आमी कितले ताका वावगप हें आमी चिंतपाक जाय आनी आमी त्या प्रमाणे आमी वचपाक जाय. सो म्हाका दिसता की मिडियाचो रोल सिद्धार्थ बाबान सांगलो, मिडियाचो रोल खूब मोठो आसा. डेफिनेटली मिडियान ह्याही इलेक्शनाक बरो रोल केला. इट इज नॉट दॅट एंटायर मिडिया वॉज खंयच्या खंय उलयतालो अशें ना. मिडिया इज ऑल्सो गायडेड पीपल. बट आय थिंक हाज्या फुडें जें जातलें तेन्ना म्हाका दिसता पॉलिटिकल पार्टी आनी मिडिया अशें सगळ्यांनी मेळून जर एक अवेअरनेस करप जाल्यार खूब बरें. कितें अवेअरनेस कितें दिसता? आतां शैलेन बाबान म्हणलें की द रोल ऑफ अ लेजिस्लेटर इज टू लेजिस्लेट. येस, दॅट इज अ प्रायम रोल. नोकरी दिवप न्ही, क्रिएट करप. बॅरियरचे मेळना. इतले आरोप झाले तुमच्या मंत्र्यान आरोप केलो. तुमचो एक महत्वाचो मंत्री. म्हाका दोतोर प्रमोद सावंताचें कौतुक करून दिसता की ताणें ज्या वेळार खंयचीय जर गोष्ट ताच्या नजरेन जर हाडून दिल्या जाल्यार ताणें इमिजिएटली एक्शन घेतला. आसूं ते PWD आसूं, आरोप जेन्ना जालो ताणें इमिजिएटली प्रोसेस स्टॉल केलो
मंत्र्यान आरोप करचो पडटा का चीफ सेक्रेटरी हे पळय तुका 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 अशें दिसता आमचो म्हाका तुका विचारपाक आसा की नोकऱ्यो मंत्र्यान सांगतकीर ताजें लक्षात आयलें ताजें पयलीं लक्षात नाशिल्लें नोकरी विकता म्हणून म्हणून जेन्ना ताजे नजरेक हाडून दिलें इमिजिएटली ताणें एक्शन घेतलें. एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें कारण येदो व्हडलो इशू इलेक्शन आयिल्लें नाही म्हणूनच सांगता हांव भारतीय जनता पक्ष हो सगळ्यांक फुडें घेवन वचपी. अरे म्हाका सिद्धार्थ बाब तुका परत तोच प्रश्न कारण ते पळय तूं सत्ताधारी पक्षाक रिप्रेझेंट करता सो आमचे चड प्रश्न आसतले. Absolutely. 10,000 नोकऱ्यो इलेक्शनाच्या तोंडार तुम्ही भायर काडटात इज नॉट समथिंग फिशी. नोकऱ्यो तयार जावपाक जे गव्हर्मेंटाच्या स्तराचेर आसता ताका हांवूय जाणा कितले ताजे प्रोसिजर आसता आनी कितले फायली आनी कितले डेस्कांतल्यान ते अप्रुवला लागता. तुमी ताजे फॅमिलियर आसतले. खंय तरी नोकऱ्यो जेन्ना गव्हर्मेंट टेक ओवर करता तेन्ना ते नोकऱ्यो एकदां जर वेकन्सी जाली ती वेकन्सीज एडवर्टायज करपाक ताका भयंकर प्रोसेस आसा. आय थिंक म्हाका दिसता म्हजे नेक्स्ट गव्हर्मेंटाक विनंती आसतली की सगळो प्रोसेस सुटसुटीत करप. आतां डिजिटल मिडिया डिजिटल माध्यमां आयल्या सगळे आयल्या सो वी हॅव टू मेक यूज ऑफ ऑल द नाही टेक्नॉलॉजी. पूण ताजे फुडलो प्रश्न तो असो की नोकऱ्यो अशे तरेन भरप कित्याक महाराष्ट्रान अश्यो सरसकट नोकऱ्यो दिनात. ना. बरे टॅलंट येवचे हे न्ही आज तूं खंयच्याय सरकारी ऑफिसार वच एक तर ती कदेलां रिकामी असतात लोक काम करनात परत लोकांक फावटी मारचे पडटात आनी सरकार म्हणून जे पळय कितें इमेज ती पळय सरकारी ऑफिसान वतकीर कळटा की हे बाबा तुका लोकांचे पश्नी पडपाचे न्ही. आय विल नॉट फुल्ली एग्री विथ यू पार्शली डेफिनेटली येस. सगळेच सरकारी नोकर असे नसता. आय हॅव ऑल्सो वर्क विथ मेनी गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स हू आर व्हेरी 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 कॉम्पिटेटिव्ह व्हेरी क्वालिफाईड Yes. आणि मन लावून काम करता. म्हणजे आयचीच जर गोष्ट सांगत जाल्यार ग्रीन बूथ संकल्पना म्हणून आयज इलेक्शन कमिशनान हाडल्या. हय तांच्याच मध्ये कॉम्पिटिशन घेतलें हय सरकारी कॅमेरा ऑफिसरांनी. लावून कॅमेरा आणि म्हाका एक खोस पडटा की तांणी कॉम्पिटिटिव्ह स्पिरिटाचेर वचून कोणे माठोळी केल्या कोणे दरवटो केला हय. कोणे माडाचे झावळे लायल्या कोणे आमचे माडयेच्यो सगळ्यो बेडे हाडल्या. हय. विविध स्तराचेर तांणी आपापल्या तरेन हें केलां. बरोबर. सो देर इज टॅलंट इन गव्हर्नमेंट ऑफिसर देर इज म्हणून तर चल्ला 5% गव्हर्नमेंट ऑफिसर सबंद ऍडमिनिस्ट्रेशन चलयतात म्हणून हे चल्ला. न्ही ताजें खूब व्हडलें आसा कित्याक हांव इलेक्शनाचेर तें दाखयता. हय रिटर्निंग ऑफिसर्स आर नॉट सिनियर लेवल ऑफिसर्स. म्हाका ह्या नोकऱ्याचेर उलय न्ही घे हय नोकऱ्याची उलोवपाक गेल्यार आमी आतां 2012 वच्या 2012च्या बजेटांत हय चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें की तेन्ना मायनिंग बंद जावपा आशिल्लें हय असो म्हणटकीर तांणी सांगिल्लें की आमी एग्रीकल्चरांतल्यान 10,000 नोकऱ्यो तयार करतले. हम्म. तातूंतल्यान दुग्ध हातूंत भितर एक थोड्योश्यो जाल्यो म्हळ्यार 1000 सुद्दां न्ही हय पूण ह्यो 10,000 केन्नाय जावपाक पावलो ना. ताजे नंतर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी म्हणून केली एक काणी म्हणून आशिल्लो हय. ताजो चीफ ताणें सांगलें 25,000 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट आनी 50,000 नोकऱ्यो प्रायव्हेट सेक्टर हय. त्यो 50,000रांतली एक सुद्दां नोकरी तयार जावूं ना. हम्म. ताज्या नंतर पर्रीकर हांगेलो खंय डिफेन्स मिनिस्टर जालो आनी ताजे नंतर ताणें म्हणलें की गोवा शिपयार्डाक एक कितें पाणबुडी बांदपाची ही करतलो आपूण हय आनी तातूंतल्यान 25,000 नोकरी तयार करतलो. हय. तो प्रोजेक्टच सुरू जालो ना. हय हय तिसरें ताजे नंतर IT म्हणून एक पॉलिसी काडली हय आनी त्या ITंतल्यान 10,000 नोकऱ्यो येतल्यो म्हूण डिक्लेअर जाल्ले तातूंतल्यानय जालो ना. हय ह्या खंयच्याच प्रायव्हेट प्रोजेक्टाक सक्सेस जालना ताका लागून हे गव्हर्मेंटाचेर येवचे पडले. हम्म. मागीर हे गव्हर्मेंटाचेर नोकरी करपाचे 3 वर्स पयलीं सुरू जाले. एक म्हणल्यार ते अकावंटंटाची 88 अकावंटंटा खातीर एक एग्जाम जाली तातूंत भितर 9,000 लोकांनी एग्जामीक बसले. तातूंत भितर चार्टर्ड अकावंटंटूय आशिल्ले थोडे M.Com आशिल्ले आमची युनिव्हर्सिटींतले पास जाल्ले B.Com आशिल्ले ते 9,000 फेल. ताजे नंतर नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा आमी पळयला की केदी व्हडल्यो लायनी लागिल्ल्यो 1,000-2,000 लोकांच्यो सादे जॉबा खातीर क्लार्काचे जॉबा खातीर लायनी लागिल्ल्यो तातूंतल्यान एक सुद्दां सिलेक्ट जालो ना. आनी सडनली आतां 10,000 घेतले म्हणटकीर ते पास जावपा सारके आशिल्ले काय ना. ते आसत दुसरें हो एक इशू जालो हो नोकऱ्याचो इशू जालो. हय. ताजे नंतर प्रेसाचो इशू घेता. प्रेसांतल्यान गोंयाक त्या बांदान कितलेशेच बरे आसा महाराष्ट्राक थोडे बरे आसा पूण इतर देशा प्रमाणान गोंयचे प्रेस बऱ्योच गजाली करतात.
पूण इंटरनॅशनल हे पळयली जाल्यार एक फरक मेळटा. डेव्हलपमेंट म्हणटाचेर सगळ्याक जगाक कसली डेव्हलपमेंटाचेर फोकस असता, 70% फोकस असता ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर. आणि हो शिमिटाचो डेव्हलपमेंट जाता न्ही, शिमीट लोखणाचो, ताजेर 30% फोकस असता. गोंयांत कितें जाला, 100% फोकस शिमीट डेव्हलपमेंटाचेर आनी 0% ह्युमन डेव्हलपमेंट. ह्युमन डेव्हलपमेंट किती जाय तुका? ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणल्यार जे लोक आसात तांचो डेव्हलपमेंट कसो जातलो. म्हळ्यार ते 9000 कित्याक फेल जाले, इतले पास जाले ते युनिव्हर्सिटीक, व्हडली व्हडली परीक्षा पास जाले. ते फेल जाल्ले कारण कांय लोकांक सिलेक्ट करपाचे आशिल्ले. ते कितेंय आसूं पूण ते फेल जाले न्ही, हे सरकारान आपणे प्रूव केले की ह्युमन डेव्हलपमेंट ना हांगा म्हणून. बरं, आम्ही लवकर देऊया. आता आमच्या बरोबर सुनील कवठणकर आयिल्लो आसा, ते काँग्रेसचे प्रवक्ते. सुनील बाब, तूं आज लेट आयलो पळय. समज जर फाल्यां जर तुमकां जर आघाडी जर मेळ्ळी जाल्यार तुमी लेट बी वचचे ना म्हणून सरकार फॉर्म भरपाक? म्हाका दिसता माय हय, म्हाका दिसता की एक जी कालच्यान एक कितें कॉन्स्पिरसी काँग्रेस पक्षाचेर चल्लेली, कित्याक सगळ्यांक खबर आसा आज सूर्य मावळटाना आमी पळयता हो गोंयचे विधानसभेचे वेंचणुकेचो पयल्या दिसाचो तो निमाणो सूर्य आतां मावळटलो. आनी फाल्यांच्यान म्हाका दिसता गोंयचे लोकांचे अस्मितेचो तुमकां सगळ्या गजालीची फकाणां दिसता ती खबर आहा. तुमी लोकांक टेकन फॉर ग्रांटेड घेतल्या सुद्दां, तुमी सत्य परिस्थिती पासून दोळे बंद दवरल्या आनी तुमचे पॉलिटिकल एरोगन्स जे वाडला, सत्तेन तुमचे दोळे धापल्या, तुमकां सत्य परिस्थिती दिसना. लोकांचो उद्रेक जो कितें जावपाचो आहा तो मताचे दृश्टीन फाल्यां म्हाका दिसता नवो जो सूर्य उगवतलो तो गोंयचे हिताचे दृश्टीन उगवतलो. म्हाका आज सगळे जाण काँग्रेस पार्टीचे येता, जितले फोर्सान काँग्रेस पार्टी वयर सरल्या, पॅनीक जावन फेक व्हिडियोज आनी कितें सगळें भायर येता. त्याच गजालीची हांव पुलीस कंप्लेन करपाक गेल्लो म्हणून म्हाका मातसो उशीर जालो येवपाक. बट एक गजाल लक्षांत घेवपाची आसा, म्हाका दिसता आमी इतले दीस भरपूर राजकीय प्रचार केलो आनी कायद्यान आतां आमी प्रचारूय करूंक शकना आनी कोणाचो अपप्रचारूय करूंक शकना. पण सत्य परिस्थिती जी गोंयांत घडली फाटल्या 5 वर्सांक 10 वर्सांक, ती तातूंतले एक 2च जर मुद्दे सांगचे म्हणल्यार ऑक्सिजनाचे खातीर फोडफोडून कोवीड मिसमॅनेजमेंटान गोंयांत लोक मेल्या. लोक गोंयांत कोविडान दुयेंत जावन लोक मरूंक ना. हांवें 80 वर्साचे 82 वर्साचे लोकांक कोवीड जाल्लो पयला, आयसीयून गेल्ले पयल्या, सिरियस 20-25 दीस एडमीट जाल्ले पयल्या आनी लोक भायर येताना पयल्या. लोक जे गोंयांत मेले ते बेजीक ऑक्सिजना खातीर घुसमटून लोक मेले. ते मरपा फाटल्यान कारण सांगता, सदांच ऑक्सिजनाचे सिलिंडर अर्दे भरलेले येताले. जर नॉर्मल टायमार 50 सिलिंडर लागता जाल्यार 100 सिलिंडराचें बील करताले. कोविडाच्या टायमार कितें जालें की ऑक्सिजनाचो रिक्वायरमेंट डबल जालो. आतां ते वेळार जर हांच्यांनी जर 100 सिलिंडर हाडलेले भरून जाल्यार लोक प्रश्न विचारतले आसले की कोविड नासतनाय 100 सिलिंडर आनी कोविडाच्या वेळारूय तुमकां 100 सिलिंडर कशे लागता. तर ते वेळार सिलिंडर 30-40% भरून येवपाक लागले. ताका तितलोच टायम लागतालो आनी ते ट्रॅक्टराचेर हाडटाले, रथान घालून हाडलेले भशेन. तितलोच वेळ लागप, तितलोच लेबर टायम लागप, तितलोच लॉजिस्टिक्स टायम लागप आनी रिफिलींग टायम सगळो तितलोच लागतालो. ते परिस्थितीन आपली करप्शन लिपोवपा खातीर लोकांची हांच्यांनी हत्या केली. नंबर 2, हांव उलयतां, एकाच घरांतले 3 भाव, 3 GST नंबर, 3 ट्रेड लायसन्सां, ते टेंडराक अप्लाय करता. कोविड मॅनेजमेंटाचे सप्लायाक, कोविडाची किट सप्लाय करपाक कसली ऑक्सिमिटर आसतली, PPE सूट्स आसतली, 110 कोटी काय 120 कोटी रुपयाचो कितें टेंडर. आनी ते तिगां भितरल्या एका भावाक ते सप्लायाची ऑर्डर मेळटा. ताजेर कोण तरी विजिलन्सान गेला, कोणे तरी हेल्थ सेक्रेटरी कंप्लेन केला, हेल्थ सेक्रेटरीन ताजेर रिमार्क मारला, व्हेरी सिरियस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आनी म्हाका दिसता हे गजालीचे खातीर गव्हर्मेंटानूय ती बिलां पेंडींग आसली. मागीर निमाणे म्हाका दिसता वयर दिल्ली वतकूच ती बिलां क्लियर जाले. निमाणे पर्यंत सबंद गोंयांक खबर आसा. सिद्धार्थान आतांच एक तुमचेर आरोप केला, गेल्ले मड्याचे टाळू वयले लुणी खावपी म्हणून जी आमी परिस्थिती पळयल्या, ती परिस्थिती गोंयांत घडल्या. सिद्धार्थान आतां तुजेर एक आरोप केला की तुमी तांचे डबल इंजीन आशिल्ल्यान कोट्यांनी पयसो गोंयांत विकासा खातीर आयलो. तुमी फक्त सोनिया गांधी हांगा गोंय पर्यटनाचें केंद्र म्हणून पळयता आनी टुरिजम खातीर गोंयांत येता. म्हाका दिसता सिद्धार्थान जो आरोप केला की तांचे डबल इंजीन सरकार असल्या कारणान, हांव सदांच म्हणटा तांचे डबल न्हय, तांचे एक्चुअली ट्रिपल इंजीन आसा म्हणून. कित्याक तांची रेल्वे जी आसा, तांची BJPची सरकाराची जी हांची रेल्वे आसा ती कोळशान जड जाल्या. काळ्या कोळशान आमची मांडवीची नदी हातून सुद्धा तो स्वतः कोळसो भरून हाडटा. तो कोणाक तांच्या तांचो कोळशाच्या वजनान तांची रेल्वे चड जाल्या, भ्रष्टाचाराच्या वजनान तांची रेल्वे चड जाल्या.
अनैतिकतेच्या बाबतीत तांची रेल्वे जड जाल्या, अकार्यक्षमतेच्या बाबतीत तांची रेल्वे जड जाल्या म्हणून तांकां 2 न्हय तांकां 3 सुद्दां इंजिनां जर बसयली जाल्यार तांची रेल्वे कशीच फुडें धुकलना. आमी सादे गजालींक मिस एडमिनिस्ट्रेशन आनी माल एडमिनिस्ट्रेशन हांच्यांनी कितें केलां तें पळयलां. प्रचार करपाचो हो वेळ न्हय. हांव फक्त जे कितें 5 वर्सां लोकांनी भोगला तें हांव तुमकां सांगता. आनी हांवें सांगपाची गरज ना. सत्यपाल मलीक जो गोंयचो राज्यपाल आसलो तांच्याच पक्षान ताका अपॉयंट केल्लो, कित्याक केंद्राकूय तांचें सरकार असलें. ताणें आरोप केल्या. पणजेचो जो तांचो आतां आमदार आसा ताणें जॉबाचो भ्रश्टाचाराचो आरोप केल्लो, हांवें करूंक ना, तांच्यांनीच केला. इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर ते उलयता. पयर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देशाचो आयलो जाल्यार ताका हांचे कडेन म्हापशेचो बस स्टँड जायना इतले वर्सां. एका रातीन ते हेलिपॅड केलें, तें सब स्टँडर्ड केलें, निमाणो ताका रस्त्यान येवचो पडलो. SP ट्रॅफिकाक लेटर बरोवचें पडलें PWDक, रस्त्याचेर खड्डे पडले म्हणून. हे हांव म्हणना, गव्हर्नमेंटाचो ऑफिसर म्हणटा. आतां उत्तर दी. आयज जे मतदान जाता ते भारतीय जनता पक्षाक जाता आनी ताका एकच सिंपल रिजन आसा. आनी काल सुनिलाकय दूरदर्शनाचेर होच प्रश्न आयिल्लो की तुमी एजेंडा घेवन आयला फक्त भारतीय जनता पक्षाक हरोवपाचो. तुमचे कडेन गोंयचो विकास करपाचो कांय एजेंडा ना. गोंयचो ह्युमन डेव्हलपमेंटूय ना, इन्फ्रास्ट्रक्चरूय ना, सोशल सेक्टराचोय कांय ना. सो म्हाका दिसता काल आमी पळयलें की तांचेच आमदार हे निवडून तरी येवन आशिल्ले, निवडून येवच्या पयलींच आपल्या ऑप्शनाक चालू केलें. ही तांची परिस्थिती आसा. खंय तरी तांच्या कॅन्डिडेटांक व्हरून कोण तरी तांकां व्हरून देवळांक, आमच्या चर्चींनी, मशिदींनी व्हरून तांकां देवा फुडें उबें करचें पडलें. ही पाळी आयल्या ह्या काँग्रेस पक्षाची. म्हाका खरेंच म्हणजे ही डेमोक्रेसीची विटंबना. मागीर तांकां संविधानाक विश्वास ना. हांव सिंपल विचारतां, ओत घेवपाचें आसा जाल्यार संविधानाचेर घेया, का बास्तर आसा जाल्यार संविधानाचेर ओत घेतल्या आमी. ती ओत घेवपाक ते पावचे ना. स्टडी करूंक ना सारकी. आमचे संविधानाचेर ओत घेतल्या. आयकपाक येवचें ना. आवाज लोकांचो सारको आयकूंक येतलो. आयज लोक आपले मतदान चिंतून करता. फाल्यां कितें जातलें तें पळोवया. म्हणून डेफिनेटली काँग्रेसी कडेन मुद्दे ना, बाकीच्या पक्षां कडेन मुद्दे ना. मुद्दो एकच आसा, समाजांक फूट घालप, भारतीय जनता पक्षाक हरप. हाचे फुडें कितें करप तें कोणाक खबर ना. भारतीय जनता पक्ष आपलो लोकांक फुडें, लोकां बरोबर आसा, लोकांक फुडें घेवन वता. लोकांचो पूर्ण पाठिंबो आसा. म्हणून हांव कॉन्फिडंटली सांगता की 14व्या विधानसभेचें सरकार हे भारतीय जनता पक्षाचें आसतलें आनी गोंयच्या विकासाचें आसतलें, स्थिरतेचें आसतलें. डबल इंजिन सरकार. राजन, निमाणे कमेंट आमकां तुमचे कडल्यान जाय ते अशें की आतां जे पळय मतदान चालू जाला, ह्या मतदानान भितर कितें बदल घडटलो? मतदानात तो बदल तसो कांय घडचो ना. मतदान ह्या वेळार चड जावपाची शक्यता आसा, म्हणजे एज कम्पेअर टू. चड जातलो हाजर बदल चड जावप मागीर बदल जावप, कमी जावप मागीर तो सत्ताधारी पक्षाक हे जावप. सो डेफिनेटली ह्या वेळार मतदान मोठ्या प्रमाणात जातलें. जातलें. प्रत्येकान प्रयत्न केला की मतदाराक हाजे पर्यंत भायर हाडपाचो. आनी आपले वटेन किंवा जे कितें आसा हरशीं गोंयान 80% जाताच. तुका दिसता ताजे परस चड जातलें? चड जातलें. म्हाज्या मतान 85% इझी ह्या वेळार जातलें. जावपाक ओके. जाय. हय. प्रत्येकाचे प्रयत्न आसा. राजन, मतदाराक निमाणे कशें आसा, मतदान करपा खातीर लोकांनी भायर येवपाक जाय. बीजेपी कडेन एक यंत्रणा आसा, लोकांक भायर काडप, मतदानाक व्हरप, तांचे पळय जें कितें आसा लिस्ट तें सगळें कंप्लीट करप. तुमचे कडेन आसा कार्यकर्ते? आमचे कडेन ऑलमोस्ट आमच्या चडशे हातूंत तर आसात. एमजीची तर आसात. एमजीचे म्हणना थोड्या काय निमाणे लक्षात घे राजन, तुम्ही प्री पोल अलायन्स केला, ती अलायन्स पोस्ट पोल उरतली काय ना हे रिझल्ट ठरयतलो. हे लक्षात धरात. निमाणे एमजी पार्टी ही अशे तरेच्या वाटाघाटी खातीर, अशे तरेच्या तडजोडी खातीर फामाद आसा. आनी एक बदल जावपा आसा ह्या फाटी. ह्या फाटी सायलंट वोटर आसा. सायलंट जो वोटर आसा न्ही तो सारको मतदान करतलो. कोणे हाडलो म्हणून बीजेपीन हाडलो म्हणून बीजेपी मत मारतलो असो ना. ह्या फाटी बीजेपीन पयशे दिले म्हणून बीजेपी मत मारतलो असो ना. तो कित तरी वेगळे करतलो आनी गेल्ल्या 5-10 वर्सांची सगळी हिशोब दाखयतलो. इट्स अ बॅलन्स शीट. डेफिनेटली हांव राजन बाबा कडेन सहमत आसा. तो कितें तरी वेगळो करतलो. ह्या फावटी जे बायलान आयल्या
आणि जे जे विकपाक बसल्या तांचेर खोट मारतलो. सुनील बाब, या वेळार मतदार कितें वेगळे करतलो? भायर मतदान सुरू जाला. मतदार म्हाका दिसता ह्या वेळार नक्कीच वेगळे करतलो. मतदारांनी 2017 वेगळे केल्ले, मागीर कितें जालें तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पण हे फावटी म्हाका दिसता नक्कीच ते कांयच आनी करूंक पावपाचें ना, कित्याक मतदार तांकां सिंगल डिजीट क्रॉस करूंक दिवपाचें ना. सो आनी सर्कसी कसल्योच ते करूंक पावचे ना. आनी म्हजे बरे फ्रेंड सिद्धार्थ ताणें सांगलेल्या प्रमाणे की तुमचो ध्येय फक्त बीजेपी करप. हय, आमचो ध्येय बीजेपी करप आसा, कित्याक देशाच्या स्वातंत्र्य टायमारूय सगळ्याचो देशाचो ध्येय आसलो ब्रिटिशांक भायर काडप. गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्या टायमार गोंयच्या लोकांचो ध्येय आसलो पुर्तुगीजांक भायर काडप. आनी तशीच दडपशाही जी आज चल्ल्या ती आज भाजपाक भायर काडपा खातीर प्रत्येक गोंयकाराक एकठांय जावचो पडला. हांचे पक्षा कडेन आज कॅडरूय ना आनी हांचे पक्षा कडेन लिडरूय ना. हे सगळे व्हेंटिलेटराचेर भाड्याच्या घातल्या. ते व्हेंटिलेटर केन्ना बंद पडत ते तांचे सांगता येना. आनी ताजेर तो सिद्धार्थ चड कांय उलोवंक शकना, कित्याक सगळ्यान मनान दूख लाईट गेली. म्हजो बरो फ्रेंड सुनीलान सांगलें म्हणटकीर उलोवचें म्हणल्यार उलोवचो नाशिल्लो. पण डेफिनेटली सगळे जे पक्ष आपापले वल्गनेन आसा, आपापले भ्रमान आसा, तो भ्रम आयज सांजचे 6 पर्यंत तुटतलो. कित्याक चित्र स्पश्ट जातलें. भारतीय जनता पक्ष हो पॉझिटिव्हिटीचेर वता. म्हणजे कालचेच जर उदाहरण घेत जाल्यार मनोहरभाईच्या मरणाचेर उलोवपी तांचे नेते फ्रांसीस सार्दीन, साऊथ गोवाचे MP, आनी दिगंबर पर्रीकर हांणी आपली पातळी दाखोवन दिल्या. म्हणजे खंय तरी फ्रस्ट्रेशनां जी भायर येता ती मागीर खंय तरी शब्दांनीच उक्तावचें पडटा. आनी म्हाका दिसून आयलां की काँग्रेस पक्षान ही आतांच हार मानल्या. ताका लागून हाच्या फुडें आनी मतदारांनीय ठरयलां की भारतीय जनता पक्ष हो एकमेव ऑप्शन उरता, एक बरो ऑप्शन उरता. स्थिरता, विकास, डबल इंजीन सरकार, एक गोंयच्या फुडारा खातीर, गोंयच्या भवितव्या खातीर भारतीय जनता पक्ष हे लोकां बरोबर रावता. म्हणून लोकांनीय चिंतलां. पूर्ण म्हाका खात्री आसा की येणारे 14वें विधानसभेचे सरकार हे भारतीय जनता पक्षाचेच आसतलें. सगळे जण हांगा आमचे वेगवेगळ्या पक्षाचे आसात. तृणमूलाचे आसा आमच्या वांगडा, काँग्रेसीचे आसात आमच्या वांगडा, भाजपाचे आसात आनी हांगा तटस्थ पत्रकार म्हणून बाब राजेंद्र देसाय आमच्या वांगडा आसात. प्रत्येक जण दावो करता ना आमीच जिखतले. जे पयलींचे पक्ष आसात, जे गोंयांत पयलीं पासून आसात, म्हणजे भाजपा आनी काँग्रेस, तांच्या मतान हे जे कोण नवे पक्ष आयले ते उपरे, आनी हे उपरे पक्ष आता ते वेंचणुकेंत भायर जातले. जाल्यार राजन बाबाचो दावो आसा ना, ह्या सगळे जे आशिल्ले तांणी इतली वर्सां लोकांची फक्त फसवणूक केल्या आनी ताका लागून लोकांक नवो आशेचो किरण घेवन आमी आयिल्ले आसा. म्हणजे दोनी वटेन आमी चर्चा पळयली, दोनी वटेन आमी तांची तावान आर्ग्युमेंट पळयले आपल्या पक्षाच्या वतीन. राजन बाबांनी काय सेलियंट पॉइंट मांडले. मिडियाचो रोल कितें आसतलो ह्या इलेक्शना भितर. आयज आतां मतदान चालू आसा, लोक उमेदीन मतदानाक भायर सरिल्ले आसात. सांजे मेरेन मतदान सोंपतलें आनी बद्द रिजल्ट लागतलो 10 तारखेक मार्चाक. तेन्ना आमकां कळटलें हांणी जे कोणे दावे केल्यात ते दावे कितले खरे जातले आनी कितले फोट जातले. राजू बाबू, ओवर टू यू. ह्या कार्यावळीचो, ह्या शोचो हांव समारोप करतां. आनी तो समारोप करतना इतलेंच म्हणन की आमच्या फाटल्यान मांडवी पूल आसा. आमचो मांडवी पूल इतले वर्सां आसा आनी थंय आतां आनीक 2 पूल उबे जाल्यात. आनी आमी म्हणटात इतल्या वर्सान मांडवी पुलाच्या सकयल्यान कितलेशें उदक व्हांवून गेलां. पूण एक लक्षांत घेयात, हें जितलें उदक व्हांवून वता तितले प्रश्न निर्माण जाता. आमचें सुपुल्लें गोंय जें आशिल्लें तें तशेंच उरतलें काय ना. हांव जाणा आर्थीक विकास जाता, मानवी विकास जाता, वेगवेगळे विकासाची ल्हारां दडको येतात. पूण इतलें आसलें तरी जें पळय कितें गोंय आनी गोंयचें तत्व जें कितें आसा, गोंयची जी संकल्पना पळय जी आसा गोंयची, ती सांबाळून दवरपाक जाय. आनी आमी प्रत्येक इलेक्शनाक म्हणटात की आमच्या गोंयाच्या अस्तित्वाचो धोको वाडला. ह्या वेळार तो चड वाडला. हांव म्हज्या मित्रांक, पत्रकारांकय सांगता की फुडले इलेक्शन मेरेन आमचें हें गोंय वाचून उरतलें मूं. आनी उरूना जाल्यार कित्याक उरचें ना. आनी ताजे खातीर आमी गोंयकार म्हणून कितें करतले. आमच्या राजकीय पक्षाची जापसालदारकी कितें, आनी जे पळय आमदार आतां फुडें जिखून येवपा तांची जापसालदारकी कितें, आमची विधानसभा कशी आसतली. म्हाका दिसता विधानसभा कशी आसतली ह्या प्रश्नाची जाप तुमी दिवपाची आसा. तुमी आतां मतदानाक भायर सरत आसात. आतां थोड्या वेळान मतदान सोंपपाचें आसा. अशे वेळार घरांत रावं नाकात, भायर सरात, मतदान करात. तुमचें गोंय वाचोवपाचें आसा. तुमकां गोंय वाचोवपा खातीर तुमचें योगदान दिवपाचें आसा. तुमी सगळे चर्चा फाटले जो कितें म्हयनोभर चलिल्लो प्रचार पळयला, तुमच्या मनान तुमचे पक्के विचार, तुमची भुमिका पक्की जाल्ली आसा. तेन्ना घरान रावप ना, जाणें अजुनूय मतदान करूना, तुमी भायर सरात, मतदान करात अशें आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या वतीन आवाहन करतात.
पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.